एक सिवरेजाचो इश्यू. सिवरेज थोडे कडेन 4-5 जाग्याचेर सिवरेज लायनी ना, कारण ते लो लायिंग आहा. सो ताजे खातीर एक नवी टॅक्नॉलॉजी तांणी डिझायन केल्ली, वेकम टॅक्नॉलॉजी. तांचो तो इन्चार्ज कोण बॉम्बेचो तो पार्टी, तो जाणे सर्वे केल्या तोय आयिल्लो. तांची सर्वे कंप्लीट जाली. एक 8 दिसां भितर ते एस्टिमेट करून तांकां सबमीट करतले. ते तांकां मातशें पंपिंग स्टेशन घालचें पडटा, ताचे खातीर थोडो जागो जाय. सो ते सगळे ते फर्स्ट वीक ऑफ जुनाक ते सिवरेज डिपार्टमेंटाक सबमीट करता. ताच्या फाटल्यान मागीर ते टेंडर जाता. लो लायिंग एरिया, लो लायिंग 5 जागे आसा आमचे ते, कालपाड्या, मालकोटा, गांधी मार्केटा, आख्या अपोजीट कोस्टा फॅक्टरी. ह्या जाग्यार घालपाक मेळना, म्हणजे घाले जाल्यार ते प्रॉब्लेम जातलो. तुका कनेक्टिविटी करपाक मेळना. त्या खातीर ते नवी टॅक्नॉलॉजी केल्या, वेकम टॅक्नॉलॉजी. सक करप आनी ते पंपिंगांतल्यान मागीर लायनींग घालप, अशें कितें तांणी काडलें. दे आर सॅटिस्फायड विथ लायन बरी आसा. आनी कितें आशिल्लें डिस्कशन? आनी आतां ओल्ड बिल्डिंग्स तांच्यो तांणी लिस्ट काडिल्लें, लिस्ट प्रोड्यूस केल्लें. 22 बिल्डिंगो तांणी सर्वे केल्ल्यो. आतां तांकां कलेक्टरान काल रेव्हेन्यू सेक्रेटरी कडेन हांव मिटींग घेतली, ताचे कडेन तें उलयलें. आज तांकां कलेक्टरान ऑर्डर दिल्या की इमिजिएटली जॉयंट सर्वे करपाक, कलेक्टरान, मामलेदार आनी आमचे इंजिनियर, आनी तातूंतल्यो सामक्यो प्रायोरिटी खंयच्यो बिल्डिंगी आसा पळय त्यो आयडेंटिफाय करप. आनी कलेक्टरान रिपोर्ट समज 4 बिल्डिंग कंडिशन सामके बॅड आहा, पडपाक शकता, ते पयलीं आयडेंटिफाय कर म्हणून सांग. तांणी त्यो 22 हें केल्या पळय ओल्ड बिल्डींग, ते सगळ्योच बिल्डींग फाल्यां पडपाचें अशें कंडिशन ना. ते तशें करून बेश्टेच करचो ना, म्हणजे सामक्यो डेंजरस कंडिशन आसा. तर मागीर प्रोसेस, कलेक्टर वील स्टार्ट द प्रोसेस. 15 नोटीस धाड आनी कोणाक